नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडत आणि हांव दिप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। उपोषण फाटी घेवपाचो मुख्यमंत्र्यान विरेशाक दिल्लो सल्लो बोरकारान मानलो भायर म्हणटा नगर नियोजन कायद्याचे कलम 39 रद्द जायना तो मेरेन उपोषण उरतले चालूच आमदार विरेश बोरकार। आमदार विरेशाक टीसीपी कार्यालयातल्या इस्कादी वेल्यान फरफरीत भायर काडपी पुलीस निरीक्षक आणि कॉन्स्टेबलांची केले बदली। आक्षीच्या पुलीस निरीक्षकाकडेन दिल्या पणजे पुलीस स्टेशनाचो अतिरिक्त ताबो। काणकोणात किडलेबाग तारीर बेकायदेशीर एमडीएमए आणि एलएसडी ड्रग्स बागोवपाच्या प्रकरणात काणकोण पुलिशेन एका तरणाट्याक केली अटक। ड्रग्साची पुरवण करपाचो यत्न करतना दुबाविताक धरलो रंगे हात। सोल्ला घाटार ट्रकाचो जालो भिरांकूळ अपघात। कॅबिनात अडखल्ले एकल्याक केलो उजो पालोवपी दळान साल्वार जाल्यार एकल्याक आयले आगताक मरण। केरळचे नाव केरळम करपाच्या प्रस्तावाक केंद्र सरकारान दिल्या मंजुरी। मजगती एप्रिल मे म्हयन्यात केरळात जावपी विधानसभा वेंचणुके आदी उबारला महत्वाचे पावल। आणि रायकुर्टी वाठारांतल्या तळयेक आसा वखदी महत्व पिवपा सयत धार्मिक कार्यां खातीर जाता उदकाचो वापर सांगतात थळावे। आता खबरो विस्तारान। आमदार विरेश बोरकाराक टीसीपी कार्यालयातल्या इस्कादी वेल्यान फरफरीत भायर काडपी पुलिसांची अखेरेक बदली केल्ल्याचें कळटा। आझाद मैदानाचेर कलम 39A आड चलिल्ल्या आंदोलनात आमदाराक अशा तरेन व्हरपी पुलिसांचेर कारवाय करची म्हणून मागणी आंदोलकांनी केली। देखून पणजे पुलीस स्टेशनाचो पुलीस निरीक्षक विजय कुमार चोडणकर, पुलीस कॉन्स्टेबल शुभम भोसले आणि धनंजय परब हांची राखीव दलात बदली केल्या। आक्षेचो पुलीस निरीक्षक अनंत गांवकार यांच्याकडेन पणजे पुलीस स्टेशनाचो अतिरिक्त ताबो दिल्ल्याचें कळटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या कार्यालयात सेवातीर्थ हांगा केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पहिली बसका मंगळारा जाली। केंद्रीय मंत्रिमंडळान मंगळारा केरळ सरकारान राज्याचे नाव बदलून केरळम करपाचो प्रस्ताव मान्य केलो। एप्रिल मे म्हयन्यात जावपी केरळ विधानसभा वेंचणुके आदी हे पावल उबारला। केरळ विधानसभेन 24 जून 2024 दिसा एकमतान थाराव पास केल्लो। तातूंत राज्याचे नाव केरळा वयल्यान केरळम करपाची शिफारस केल्ली। हाचे आदी ऑगस्ट 2023 वर्सा असो प्रस्ताव केंद्र सरकाराकूय धाडिल्लो, पूण कांय तांत्रीक गजालींचो उल्लेख करून केंद्रीय गृह मंत्रालयान दुरुस्तीची सुचोवणी केल्ली। त्या सुचोवण्या प्रमाण सुधारित थाराव परतून मान्य करून केंद्राक धाडलो। मंगळारा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसकेत ह्या प्रस्तावाक मान्यताय मेळ्ळी। एप्रिल मे म्हयन्यात जावपी विधानसभा वेंचणुके आदी हो निर्णय जाहीर केला। राज्याचे सांस्कृतिक आणि भाशीक अस्मितायेचो आधार तिगोवन दवरपा खातीर हे पावल उबारला अशें सरकारान स्पश्ट केला। केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हाणें राज्याची मूळ आनी थळावी बोली दाखोवपी केरळम हे नाव अधिकृत करपाचो प्रस्ताव मांडलो। संविधानाच्या 8व्या अनुसूचीत आस्पाव केल्ल्या सगळ्या भाशांनी राज्याचे नाव केरळम अशें म्हणचे अशी ताची भूमिका आशिल्ली। थळाव्या परंपरा आणि संस्कृती दायजाचेर भर दिवपा खातीर नाव बदलप गरजेचे असो युक्तिवाद ताणें केल्लो। प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या नव्या सेवातीर्थ इमारतीत जाल्ले पयले मंत्रिमंडळ बसकेत ह्या प्रस्तावाक मान्यताय मेळ्ळी। ह्या निर्णया उपरांत घटनात्मक आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पुराय जातली आणि अधिकृत अधिसुचोवणी जारी करतले। सगळ्या सरकारी कागदपत्रां आणि वेगवेगळ्या भाशांनी संदर्भात गरजेचे बदल करतले। ह्या निर्णयाचेर राजकीय मळार मिश्र प्रतिक्रिया असल्यो तरी राज्य सरकाराच्या म्हणण्याप्रमाण ह्या बदलाक लागून राज्याची थळावी अस्मिताय चड मुखार येतली अशी माहिती मुखार आयल्या। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। रायकुर्टी वाठारात एक आगळ्या वेगळ्या उदकाचे तळे आसा। आयज घरांनी नळ आसून लेगीत थळावे ह्या तळयेचे उदक पितात। फाटल्या कितलेशेच वर्सां सावन ह्या तळ्यातले उदक केन्नाच चुकूंक ना। ह्या तळ्यातल्या उदकाक वखदी महत्व आसा, तशेंच ह्या उदकाचो धार्मीक कार्या खातीर वापर करतात। पळयात खासा रिपोर्ट। रायकुर्टी वाठारांतले हे उदकाचे तळे। फाटली कितलीशीच वर्सां जाली लोक हे तळ्याचे उदक पितात। खाशेली गजाल म्हटल्यार गीम आसूं वा पावस,
ह्या तळ्यातले उदक केन्नाच सुकना। थळाव्या लोकांच्या मतान ह्या तळ्यातले उदक वखदी म्हत्व आसून भलायके खातीर खूप फायदेशीर आसा। तशेंच हे उदक धार्मिक कार्या खातीरय वापरतात अशें थळाव्यांचे म्हणणे। मजगती गांवांतल्या दर एका घरात नळ आसा, मात लोक नळाचे उदक फकत कपडे धुवपाक, आयदनां निवळ करपाक वा हेर कामां खातीर वापरतात, पूण पिवपाक आनी रांदपा खातीर ह्याच तळ्याच्या उदकाचो वापर करतात। ही परंपरा खूप वर्सां सावन तिगून उरल्या आनी थळाव्या लोकांचो ह्या उदकाचेर ठाम विस्वासय आसा। सैमाचे हे मोलादीक दान आयज लेगीत थळाव्यांची भलायकी सांबाळपाक आदार करतात। तळ्याचे वैशिश्ट म्हणल्यार ही पयलीं पासून म्हणजे खूप म्हाका पिळग्यान पिळगी गेल्यो, पूण तेन्ना आमी वयर हें करताले, पूण आतां आमी त्या झरीक पायप लायलां आनी तें उदक सकयल हाडलां। आनी हे लोक आतां भायले सुद्दां लोक येता ना, तें उदक खंयचें बंद खंय जायना, आमी आमी चालूच दवरलां। कित्याक आमची लागला चालूच आहा पयलींच्यान पयलींच्यान, म्हणजे ते कोण केल्लें म्हूण कोण जाणा, हें सुद्दां आमी पळोवना। आमी रायत कुर्टी हांगा आसा, जे जाग्यार हांगा जो 10-15 घरां आसा रायत कुर्टी, आनी तें उदक फक्त खाता म्हणजे जे नॅचरल म्हळ्यार जमनी पासून जमनींतल्यान जे झरे व्हांवता तें उदक खाता। पूण हांकां सरकारी दरबाराच्यान हांकां नळ कनेक्शन आसा, पूण ती नळांतलें उदक खायना। नळांतलें उदक फक्त कपडे धुवपाक, न्हावपाक हेका यूज करता। आनी कितलींशींच वर्सां जालीं हे तळयेची तें उदक खाता। ही देवाची तळी म्हणून हांगा फेमस आसा, जागृत आसा, आनी जो परिसर आसा तो तेदे कुडक्याक सगळ्याक जागृत अशें लोकांचे मदीं एक श्रद्धा आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रायत कुर्टीच्यान एकनाथ खेडेकर। बंदी असून लेगीत बाणावलेच्या सेरावली वाठारात व्हडा प्रमाणात धिऱ्यो चालूच आशिल्ल्याचे प्रकार उक्ताडार आयला। तसेच अशा धिऱ्यांचेर लाखांनी रुपयांची बॅटिंगूय जाता अशी महत्वाची माहिती मुखार आयल्या। आता हाचेर पुलिसांच्या भुमिकेचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासपाक लागला। पळयात पुराय बातमी। गोंयांत धिऱ्यांचेर बंदी आसून लेगीत चडशा गांवगिऱ्या वाठारांनी धिऱ्यांचें आयोजन नेटान चालूच आसा। हाची परत एक फावट जी देख बाणावले सेरावले वाठारांत पळोवपाक मेळ्ळी। न्यायालयाची बंदी आसून लेगीत बाणावले सेरावले वाठारांत रोलेक्स आनी पाकलो ह्या रेड्यां मदीं धिऱ्यांचें आयोजन पुलिसांच्या नाका खाला उक्त्यार जालें। फाटल्या फावटी पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मान आमी चवकशी करून म्हायती दितले म्हूण सांगिल्लें, मात ही घडणूक पळयल्यार अजून मेरेन कसल्योच हालचाली नदरेक पडना। आता पुलिसांच्या भूमिकेचेर लोकांक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला। गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील। राज्यात अपघातांचे सत्र चालूच आसा। मंगळारा फर्मागुडी ढवळी बायपासार कार आणि दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातात दुचाकी वयले 2 जाण गंभीर जखमी जाल्यात, तांचेर हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसा। पुलीस फुडलो तपास करतात। मडगावचं होलसेल नुस्तें मार्केट सध्या सामको बुरशा अवस्थेत आसा। ह्या मार्केटाचें काम पुराय जावन कितलेशेच म्हयने जाले, पूण सरकाराक मार्केटाचें उक्तावण करपाक कळाव कित्याक। एसजीपीडीए मार्केटात सध्या व्हड भ्रष्टाचार चल्ला असो आरोप करीत थळाव्यांनी जाता जाल्यार अध्यक्ष दाजी सरकारान आपलो कार्यकाळ सोंपचे पयलीं हो प्रश्न तडीक लावचो असो ओपन चॅलेंज दिला। पळयात। मडगावचो एसजीपीडीए होलसेल नुस्तें मार्केट सध्या बुरशेपणाच्या जाळ्यात सापडला। सुमार कितलेशेच म्हयने जाले सरकारी पावंड्यार मार्केटाचे उक्तावण जावंक ना, पूण नुस्तें विक्रेत्यांनी आपलो वेवसाय चालूच दवरला। 26 जानेवारीक खंय ताचे उक्तावण करपाक उतर दिल्ले, पूण हो प्रकल्प अजूनय हुमकळत आसा। फकत तारीख पे तारीखच मेळटा। ह्या एसजीपीडीए मार्केटात व्हडलो भ्रष्टाचार चल्ला।
बाजारात अजून मेरेन 20 कोटीचे काम खंयच दिसना. अजून मेरेन प्रत्यक्षात कांयच हालचाली ना, फकत किडे मात हुळहुटाना दिश्टी पडटा असो आरोप करत थळाव्यांनी SGPDA मार्केट बेगोबेग सुरू करचो अशी मागणी लावन धरल्या. चल आतां आमगेले होलसेल फीश मार्केट आहे SPDAचो हिंगा एक मोठें करप्शन चालू आहा. आतां गव्हर्मेंटा इन्कम दिताय फकत 1.5 लाख. ओके, ओन्ली 1.5 लाख. आतां मोठें करप्शन म्हणल्यार कितें? आतां जो वास्कोचो चेअरमॅन आमगे SPDA आहा तो आतां तेगे टायम जायत येयलो 4 वर्सां. 4 वर्सांनी आतां आनी 1 वर्स आहा. सो अजून होलसेल मार्केट जे बांदल्यार म्हाका दिसता एक 7 ते 8 म्हयने जाले. तो बाजारूय अजून ओपन करनाय आनी ते सायडीन आहा तो बाजारूय तोय बीन अजून काम चालू केलें ना. सो म्हाका दिसता हे गव्हर्मेंटा गेले एक 20 crores हे पयलीं जो चेअरमॅन आसलो बाबाशन तेणे हो पास करून हाडलो आनी 20 crore SPDA अकाउंटां आहलोले. सो तेजेर ते पयशे आतां हो आतां न्यू कोण चेअरमॅन येयला ते काबार जाले वो कितें म्हाका खबर ना. कित्याक हे 20 करोडांचें काम थिंग चोवपाक गेले जाल्यार एकू बाजार बांदिला. आनी इम्पॉर्टंट म्हणलें कितें आतां ते टेंडर कोत म्हणटाले. तुमकां खबर आसतली सगळे रिपोर्टर भावांक एवरी टायम तुमी त्या किंचाताय तो सांगता डेट्यो दिता बट टेंडरूच जायना अजून. फकत तुमी हिंचात तेतून तो सांगता फकत हे तारीख ती तारीख म्हाका ती तारीखूच वचपाची आनी तेगे टायम काबार जावपाचो आनी मागीर पोतून इलेक्शन येतोलें मागीर पोतून आनी कोण चेअरमॅन येतलो. सो हेंच कंटिन्यू जावपाचें दिसता म्हाका आमगे मडगांवां फातोर्डा हें करप्शन. हांव म्हणटा लोकांक तुमी चोयला आसतलो थिंगा घाण जाल्या बाजारांत घाण कीड पडले कांय मेंटेनन्स ना कांय ना आनी जो कोण चेअरमॅन आहा ताका कांय पडोनूय वचना. इतू थिंग बाजारांत गेले जाल्यार येसलो वास माता कांयच मेंटेनन्स ना. फकत पयशे बाजारांत तुले व्हरून करप्शन करपाचें हें SPDAन चलता. कित्याक तेका लागून ते टेंडर घायना. कित्याक हिंगा भिरांत दिसता टेंडर घायलो जाल्यार तेंचे कितें कमिशन मेळटा हें बंद जातलें म्हण. आनी थिंगा आतां जितलो लाखांनी लोक येता ह्या बाजारांत तांकां टॉयलेटां वचपाक टॉयलेट पासून ना आनी जे टॉयलेट आहाय ते स्क्रॅप जाले आनी हो न्यू बाजार पडे बांदिल्लो तो 8 म्हयन्या मध्ये तोय स्क्रॅप जाल्लो आहा पोतून. आनी हे 20 crores म्हणटाय ते तेका वतूय नाय आनी हे पब्लिकाक दिसोय ना. आनी लोक पडे थिंगा टॉयलेटान भायर बीर खूंय बोटल्यो बिटल्यो घेवन बसताय कित्याक तेंगे टॉयलेटूय नाय. थिंगा ही टॉयलेटा फॅसिलिटी ना अजून. कॅन्टीन ना लोकांक एक च्या पितलो जाल्यार सगळे भायले लोक येवन थिंगा भायर रोडाचेर बिझनेस करताय. सो हेजेर जाता तितले आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटान ही पब्लीक सेफ्टी आतां जी बायल मनीस आहा ती खूंय वचपाची टॉयलेट ना जाल्यार ते टॉयलेट आहाय ते थिंगा सगळे स्क्रॅप जावन पडले. न्यू टॉयलेट हे बांदिल्ले सो ते टॉयलेट आनी चोवपाचे ना. आज SPDA होलसेल मार्केट आहा मडगांव ते आज परिस्थिती पयला आसतली कशी ती तुवें म्हाका दिसता वचन अर्ली मॉर्निंग गेल्यार थिंगा संडास करता. हे दीस इज इन सामके टेरिबल कंडिशन म्हणटा ते हांव नको हो SPDA चेअरमॅन वास्कोचो आमदार ताजी सलकार हो हेचेर कितें करता तो खबर ना. आज पर्यंत हेचें इनॉग्रेशन जालें ना. रेडीच आहा म्हणटा पूण म्हाका दिसता ते कंडिशनान आहा. आतां दुसरें म्हणटा ते एक टेंडर फ्लोट करपाक म्हाका दिसता आज 4 वर्सां जालीं. आज पर्यंत अजून पर्यंत जायना. म्हाका दिसता ह्यो जावचोय ना म्हूण. कित्याक आमचे फिशरीज आमचे सोसायटीचे तशेंच युनियन जायते आमचे वांगडी साऊथ गोवाचे फिशरमॅन गेल्ले कितल्योच मिटिंग्यो जाल्यो तेजे फकत एश्युरन्स दीत आहा. म्हाका दिसता तो करतलो म्हूण. कित्याक हेंची ते बोडसां भरता दिसता म्हाका. कित्याक तूं गेले जाल्यार पयले जाल्यार थिंगा 2,000 थंग लूट मार चल्ला. एक भायल्यो गाडी येता ते एक गाडी फाटल्यान म्हाका दिसता एटलिस्ट मिनिमम 3 लाख थंय रेव्हेन्यू येता दिसाक. आनी हे दाखयता हांव नको कितले ते 12,000 कितें दाखयता दिसता म्हाका म्हयने. असली लूट मार चल्ल्या हांव नको. हे दाजी सरकार हांव चॅलेंज करता हे दाजी सरकाराक जाता जाल्यार तुवें तुजो हे टर्म काबार जाचना पयले हे टेंडर फ्लोट करचो. नाजाल्यार जायना जाल्यार तूं सांगता न्हू तिसरो आनी एक एअरपोर्ट पोटेन्शियल आहा गोंयांत तो हाडून थंय घालचो. गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार.
नावेली सिकेटी वाठारांत मोठ्या प्रमाणात उदका स्रोतांचे लुकसाण जाल्ल्याची बाब मुखार आयल्या. संबंधीत व्यक्तीन मातयेचो भराव घालून सैमीक उदकाची वाट आडायल्या असो आरोप थळाव्यांनी केला. ह्या प्रकारा खातीर वाठारांत भिरांतीचे वातावरण पातळ्ळां. अशा प्रकारा खातीर पर्यावरणाची हानी जातली देखून संबंधीत व्यक्तीचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. Gram Sabha member. Basically, I just got a call day yesterday in the night. They expected me to come at 12 in the night, but unfortunately, I could not come since the trucks were coming here at 12 in the night and 1 midnight. So this morning, I again received call from 4 neighbors wherein they asked me to come. So I was a bit hesitant to come, but I still came and I called out all the neighbors here. And then when I came here, I got to know that this landfilling has been going on for almost 4 months. And people were not willing to come out since they all are, quite afraid of her, as she's an influential person and involved with a lot of, politics. So right now also I called her up at least 9 to 10 times. She didn't receive the call. Even her relatives here are calling her out, but she doesn't seem to be attending any calls. And she's not been ready to come and give a statement of why she has been doing this for months. what actually mage colleagues inas munte gelo inasan mak phone mallo ki ma chiki te feeling chalta mun ton na to sam make medical la lagun gelo mun maki upa padle so actually popa gel dalar last year am gelo पण इनास बरं नाशिल्लो तेन्ना हांवें इनिशिएटीव घेतिल्ली ही क्लीन करपाक कित्याक उदक ते सायडींतल्यान फूल अख्खो उदका फ्लो थंय येते एक ह्या पांड आनी दिस इज सारकी वॉटर बॉडीज आनी एज पर लॉ वॉटर बॉडीज कोणी फिलअप करपाक जायना ताका लागून हांव आतां येयला कित्याक लास्ट इयर हांवें क्लीन केल्ली आनी हांवें इनिशिएटीव घेतिल्ली सो हांव बी आतां मागता आतां हे सगळे गांवचे लोक येयला सो हांव तेंचे बरोबर आसा की हे कितें जाता तें सगळें बंद जावपाक जाय. And this is very important bite म्हणटा ते आमगेले कित्याक हिने आख्खे ग्राउंडाचे सिंकेटींग ग्राउंड सिंकेटींग दॅट सायड ऑल द वॉटर कम्स अँड गोज इन दीस रिवर आख्खेच व्हडली 1.5 मीटर पांड ती ही कोणाच्यान पुरोवपाक जायना ही आमगेली आनी जरी तर ही पांड पुरयल जायत आनी हे इलिगल चलता ही पांड पुरयल जायत सगळें आमगे सिंकेटींग उदक थिंग हाडून वतली ताका लागून आमी हिंगा ओपोज करूं येयले हें आमगे पुरोवपाक जायना आनी दीस इज इलिगल आनी हें बऱ्यान बंद केल्यार बरें जालें नाजाल्यार आमी पुलीस बी हाड सगळ्यांक कोंतान आमी सगळीं सिंकेटकारां एकठांय जावन हें बंद करतली. पणजी महानगरपालिकेच्या वेंचणुके खातीर निमण्या दिसा 80 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. मंगळारा उमेदवारी अर्ज दाखल करपाचो निमाणो दीस आशिल्लो. मजगतीं बापूय पुताच्या जोडयेन पणजेचो नाश केला. पणजे राखपा खातीर आम आदमी पक्ष आमी पणजेकार पॅनलाक तेंको दितले अशें आपाचो गोंय अध्यक्ष वाल्मिकी नायक सांगता. आयकात. पणजे शहर जे आसा तें एक 180 वर्साचें शहर 180 year old हेरिटेज सिटी. आतां ह्या 180 वर्सांनी ह्या शहरान वेगळे वेगळे पार्टीचे वेगळे वेगळे इवन देशाचे सरकार हांगा राज्य केल्ले आसा तुमी जाणा. पूण म्हाका दिसता फाटल्या 180 वर्सान ह्या शहराचो नाश आनी पणजेकाराचो त्रास 180 वर्सान इतलो जावंक ना जितलो फाटल्या 5 वर्सान हो बाप बेटा जोडी जो आसा हांणी केल्लो आसा पणजे खातीर. सो पणजेक ह्या जोडीच्यान वाचोवपा खातीर तुमी जाणा की सगळेच पणजेकार आज आपले पार्टी एफिलिएशन सोडून आपले बाकीचे कसलेच एफिलिएशन सोडून पणजेकार म्हणून एकठांय जाल्ले आसा आनी एक आमी पणजेकार पॅनल उबो केल्ले आसा. हांव आम आदमी पार्टी तर्फे ह्या पॅनलाक पूर्ण पाठिंबा दिवपाक तुमचे समोर उबो आसा आनी हांव सगळ्यांक मागतां सगळ्या पणजेकारांक इट इज टायम टू सेव पेंजीम फ्रॉम दीस फॅमिली राज. हो जो बाप बेटा जोडी जी आसा हांकां खंय तरी थांबोवचें पडटलें नाजाल्यार पणजे पणजे उरची ना आनी पणजेकारांक पणजे सोडून वचचें पडटलें एक दीस. नगर नियोजन कायद्याचे कलम 39A रद्द जाय मेरेन उपोषण सुरूच दवरपाचेर आमदार विरेश बोरकार ठाम आसा. हाका लागून कलम 39A आड आझाद मैदानाचेर सुरू आशिल्लें आंदोलन सुरूच उरतलें. मजगतीं उपोषण फाटीं घेवपाचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आमदार विरेशाक सल्लो दिल्लो मात विरेशान तो भायर आयलो. पळयात.
मंत्रिमंडळाच्या बसकेत कलम 39A रद्द करपाच्या विशयाचो थाराव मंजूर जायना तो मेरेन आंदोलन चालूच उरतले. म्हजी भलायके परस गोंयची भलायकी चड मोलादीक आसा अशें आमदार विरेश बोरकाराचें म्हणणें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान राती आझाद मैदानाचेर आमदार विरेशाची भेट घेवन कलम 39A रद्द करपा विशीं ज्यो मागण्यो आसा त्यो विधानसभेत मांडच्यो, विधानसभेत मागण्यांचेर चर्चा जातली, सध्या उपोशण फाटीं घेवचें असो सल्लो मुख्यमंत्र्यान विरेशाक दिल्लो. मात हाचे उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, आमदार वेन्झी वेगस आनी आरजीपी मुखेली मनोज परब हांचे मदीं चर्चा जाली. हाचे उपरांत उपोशण सुरू दवरपाचो निर्णय आमदार विरेशान जाहीर केलो. This is a fight for Goa, and Goa is worth fighting for. So he's fighting for Goa. That is a call that he's taking. We tried to convince him for almost half an hour. We were sitting trying to convince him it is going to take a toll on your health parameters are shifting, your blood parameters are shifting, you're not stable, but he wants to do it for Goa. So you can, it is up to the people of Goa as well today to understand what is happening here rather than looking at visuals. I think we should all come here as Goenkars, visit him. जेन्ना कोण मिस्टेक करता ती मिस्टेक करेक्ट जावपा जाय. जरी तर एक पुलीस मिस्टेक करता, मिस हँडल करता, आपल्यागे ड्युटी सारकें पाडना, यू हॅव टू करेक्ट हिम. तो कोणी जावं गोंयकार देखून जावं तो पुलीस, बट यू हॅव टू करेक्ट हिम. तो प्रोसिजर दिलो ताका लागून दिलो. सो दीस इज नॉट डन. वी आर नॉट एक्सेप्टिंग वॉट एवर द चीफ मिनिस्टर हॅज गिवन द प्रपोजल हियर. वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल. वी आर नॉट रेडी फॉर दिस अँड वी वॉन्ट 39A to be scrapped. How it is to be scrapped has already been spoken, and this agitation is going to only go greater and greater. गोंयकारांको उल माता गेट रेडी जावाय आनी रेडी जावन घोट रावाय काकी हिंग येवन म्हाका सदां मुखार व्हडल्यान आनी म्हाका सदां हे सरकाराक दाखोवचें पडटलें की मुखार आमच्यान कितें करपाक. बुधवारा राती पयलीं सभापती गणेश गांवकारान आमदार विरेश बोरकार हांची आझाद मैदानाचेर भेट घेतिल्ली. त्या उपरांत बुधवारा रातीच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या मदीं आल्तीन बंगल्याचेर उंचेल्या पांवड्यार बसका जाली. हे बसकेक मुखेल नगर नियोजक हजर आशिल्ले. बुधवारा मंत्रिमंडळ बसका जावपाची आसा. तशेंच अधिवेशनाचें कामकाज थारावपा खातीर कामकाज सल्लागार समितीची लेगीत बसका जातली. मजगती राती आज इकरा 25 वरांचेर राणे मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्या वयल्यान भायर सरलो, पूण हे बसके विशीं ताणें पत्रकारांक कसलीच म्हायती दिवंक ना. इन द इनिशियल स्टेप ताका अबेन्स दवरपाचें लेटरूय बी हांवें रेडी केल्लें. ओके, आनी हांवें ताका कंटिन्युअसली हांव तेज्या कडेन फोनारूय उलयलां की यू विड्रॉ युअर स्ट्रायक नाव, आतां. ओके, सरकार इज रेडी आसा. अबेन्स दवरता. अबेन्स दवरल्या उपरांत फुडल्यो स्टेप्स सरकाराचे खंयचेय डिसिजन्स फर्स्ट स्टेप इज एन अबेन्स दवरप आसता. ताजे कोण एडवायजर्स आसात म्हाका खबर ना, आनी ताका कितें एडवायज करता खबर ना. ओके, आनी ह्या विशयाचेर कारण आज शेवटी आफ्टर ऑल ताजें हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर मी एज अ चीफ मिनिस्टर एंड एज इज माय कलीग. ओके, हेल्थ डिटोरेट जावप एखाद्याचें योग्य न्ही म्हणून हांवें ताका सांगलेलें. आनी खंयचे अबेन्स दवरून फुडले विशय जे आसा डिस्कशनांतल्यान किंवा करस्पॉन्डन्सींतल्यान सुट्टात. हांवें अबेन्स दवरपाचें लेटर हें ताका दिवपाक रेडी केल्लें. ओके, आनी हें लेटर CTVच्या सायडींतल्यान ताका दिवपाचोय आशिल्लो. हांवें ताका सांगलें की तूं लेटर आतां घे आनी विड्रॉ कर, आनी फाल्यांच्यान तुका जें रिवोक करपाक जाय किंवा प्रोविजनल फायनल तेजेर फुडलें डिस्कशन करपाक जाय तूं मुख्यमंत्र्याक विचारूं शकता, मिनिस्ट्री कडेन वचूं शकता. ऑफकोर्स वेन मिनिस्टर इज गिवींग द लेटर तेन्ना मिनिस्टर ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. बट ताजें म्हणणें की तेजे गांवचे लोक आनी बाकीचे कोण आयकूंक जाय. हांव आतांय फोनार उलयतालो तेज्या वेळार. हांव आनी स्पिकर देड जायसर रावल्ले. इन द इंट्रस्ट एक आमच्या बरोबरचो कलीग अशा पद्दतीन फास्टिंगाचेर कोण बसचो न्ही किंवा हांवें पयलींच फावटी असो बसला बसचो न्ही हें आमचें सरळ म्हणणें आसलें. म्हणून आमी ताका दोगांय जाणांनी स्पिकरूय वचून पर्सनली रिक्वेस्ट केली. ताकाय सांगलें त्या प्रमाणे. बट तो जर आयकूंक तयार नासत जाल्यार आनी हांव म्हाज्या परीन तर आनी कांय सांगूंक शकना. कारण आत्ताच्या घडीक जे आनी शेवटी इट इज एन रिवोकेशन करप किंवा बाकीचें कितें इट इज अ प्रोसेस आनी इट इज अ लॉंग प्रोसेस. आफ्टर ऑल इट इज अ मिटींग बाकीचें सगळें हें तें घेवनूच जाता. ताच्या खातीर आजुनूय प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान हांव ताका सांगता लेटर रेडी आसा जे हेजेर म्हणजे हें केल्लें आसा तेणी फाटीं घेवचें. हांव आतांय लेटर ताका दिवपाक तयार आसा. तेणी आपलो हेजो कॉल ऑफ करचो आनी बाकीचें तेणी कायद्याच्या हितूंतल्यान सगळी बाकीचें जें आपलें चालू दवरचें. ताका फुलोवपी खूब जाण आसतले, ताच्या खातीर पॉलिटिकल एडवांटेज घेवपी खूब जाण आसतले, येवन भाशणां करपी खूब जाण आसतले.
तांकां आपलो पॉलिटिकल फायदो मेळटलो थंय येवन एक फोटो मारप आनी पॉलिटिकल एक व्हडलें भाशण करप हें खूब जाण आसतलें. हेल्थाच्या कन्सर्नाचेर कोण आसचो ना एकटोय मनीस खातीर इन ताज्या हेल्थाच्या कन्सर्नाचेर तेणी आजुनी फाटीं घेवप. हांवें लेटर रेडी दवरला म्हणटा तशें आनी तेणी बाकीचो विशय जे आहा त्या ऑफिसा कडेन करस्पॉन्डन्स किंवा म्हाजे कडेन फॉलो करून तेणी बाकीचे आपले विशय सोडून दिवप. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कुंकळे काकणामड्डी दोंगुल्लेचेर परत एक फावट मोठ्या प्रकल्पा खातीर दोंगर कातरपाचें काम परत सुरू जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. ह्यान आदी लेगीत हो प्रकल्प रद्द केल्लो, मात आतां परत ह्या प्रकल्पाक कशी मान्यताय मेळ्ळी हाचेर थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायल्या. पळयात पुराय बातमी. कुंकळे काकणमोड्डी दोंगुल्लेचेर प्रस्तावित केल्ल्या व्हड प्रकल्पाक लागून ह्या वाठारांत परतून एक फावट तिडकीचे ल्हार पातळ्ळा. ह्या आदी लेगीत थळाव्या लोकांच्या विरोधा उपरांत हो प्रकल्प रद्द केल्लो. पूण आतां परतून दोंगर कापणेची परवानगी कशी दिली असो प्रस्न कुंकळेच्या थळाव्यांनी केला. पर्यावरणाची विविधतायेक लुकसाण करपी खंयच्याय प्रकल्पाक मान्यताय दिवचे न्हय अशें थळाव्यांचें म्हणणें. खंयच्या अधिकारी वा प्रतिनिधीन परवानगी दिला आनी हो निर्णय कोणे घेतलो हाची पुराय म्हायती जाहीर करची अशी मागणी नागरिकांनी केल्या. तशेंच हो प्रकल्प बेगोबेग रद्द करचो आनी तातूंत आसपाव आशिल्ल्या सगळ्या लोकां मुखार हाडचे असोय थळाव्या लोकांनी खर भुमिका घेतला. आतां सगळ्यांचें लक्ष हे विशीं प्रशासन खंयची भुमिका घेता हाचेर आसा. ती कोडे आमकां हिंगा कितें जाल्यार प्रोजेक्ट येत म्हूण तातूंत आमकां आमी सगळे आसीस बी सगळे आमी हांगा येयले आनी हिंगा आमी तातूंत निशेध मारलो. हें कितें आमकां कळूं जाय म्हूण उपरांत तें बंद जालें आनी आतां लेटली आमी चोयल्यार हिंगा पोत्री मारले आनी हें आमकां खबर ना बाबा हो केसो प्रोजेक्ट आनी कितें कितें जाला आतां आमकां डिपार्टमेंटांतल्यान जें कळोन येयला की डिपार्टमेंट म्हणटा की आमी परमिशन दिला, कोर्टाची ऑर्डर आसा, सो आमी ते सगळे आतां एसेस करतले. आतां म्हजें काम कितें एज एन एडवोकेट कुंकळकाराचो सेंटिमेंट कन्सिडर करून जो कितें कोर्टान कितें ऑर्डर दिल्लें आहा ते आमी सगळे पॉयंट टू पॉयंट एसेस करूंक पडटले. आनी जी परमिशनां जी आमच्या डिपार्टमेंटान जी आतां तांकां दिल्ली आहा आनी तेजेर जें काम स्टार्ट जालां ती बी एसेस करून आज आमच्या आमदारान पीसीपी डिपार्टमेंटाक कंप्लेन केल्ली आहा की हे जें कितें परमिशन दिला तें रिवोक जावपाक जाय आमी इमिजिएटली. त्या खातीर आमी हेजेर चडसो विशेश करताय, विरोध माताय, आमकां हो प्रोजेक्ट नाका. जाल्यार तूं सांग हो प्रोजेक्ट ना जाल्यार आमकां जायते आनी दे मरे तो घाल्या मरे प्रोजेक्ट तूं भुरग्यांक नोकरी मेळटा तेसोलो हो कितें रे. तूं गांठया हाडले, फ्लॅट बांदतले, बिल्डींग बांदतले, तें काडले आमगे गोंयकारांक बेळाका हे कित्याक पासून नाका. हेजेर आमी सामकी विरोध करताय आनी जोरी तोरी हेच्या मुखार हे काम कॉमेर्स केले आख्खो कुंकळकार लोक फुट्टलो मागीर म्हणा काय म्हारग पडलो. आमगे आमदारान विरी आलेमान हावजां काडला हो इश्यू आनी चीफ मिनिस्टरान आश्वासन दिलें की आमी ही ऑर्डर जी परमिशन दिला तितलें आमी रिवोक करतले म्हणून आनी तें रिवोक करून सद्या बंद आशिल्लें. पण आतां कोण म्हण आयकूं येता की आतां तेमी कोर्टान कितें कोर्टांतल्यान ऑर्डर हाडल्या आनी आतां हें कन्स्ट्रक्शन आतां परतून कॉमेर्स जाला जाल्यार आमगेलो हेजेर आमकां विरोध आसतलो. आनीक सांगपाक म्हणल्यार आमगेल्या कुंकळे लोकांक हिंगा उदका प्रॉब्लेम जाता, लायटी प्रॉब्लेम जाता. सो आनी घर येयले जाल्यार आनी बिल्डिंगां घरां येयले जाल्यार आमगे आनी कितू वाडटलें. सो तेजें हें चोय नासतना हें हांव नका म्युन्सिपालिटीन कित्याक कशें करून कित्याचें बेज जावन हें तांकां परमिशन दिल्लें म्हाका कांय खबर ना. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रसा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 मस्त
युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.